रिजल्ट तसं पळोवपाक गेल्यार अपेक्षे प्रमाणे जालो ना. कित्याक सगळ्यांनी काम करून ज्या पद्दतीन जावपा जाय आशिल्लो की सगळ्यांनी खास करून उल्लेख करतलो आमचे मुख्यमंत्री, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि सगळेच आमदार मंत्री किंवा पार्टी सगळे पदाधिकारी आणि सगळ्यांनी बरे अथक परिश्रम घेतलेले. एक नवो उमेदवार आसून सुद्धा सगळ्यांनी सामकें दिसान रात एक करून काम केल्लें आनी तसो म्हणजे जे अपेक्षा आसले त्या प्रमाणे हो रिजल्ट येयलो ना. पूण हे सगळे अशे रिजल्ट म्हणजे जर वेव पळयत जर तसं पळोवपाक गेल्यार जर आतां पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसची लाडशी दिसता की जर इतलें सगळ्यांनी काम केलें आसतना सुद्दां काँग्रेसी सगळे मतदारसंघांनी काँग्रेसची मतां आहा ती वाडली, सगळे पेक्षा वाडली. एक म्हाका केप्या पुरती एक त्या मानान एक बरें जालें. म्हळ्यार कशें जर तशें जर आंकडेवारी पळयत जर विधानसभेचें इलेक्शन म्हळ्यार आनी म्हणजे लास्ट असेंब्लीचें इलेक्शन आनी आतां लोकसभेचें इलेक्शन पळयत जाल्यार केप्यां काँग्रेसची मतां वाडली ना, उलट 2,500 मतांची कमी जाली. म्हळ्यार असेंब्लीक जर पडलेली ती जर पळयत जाल्यार 2,500 कमी पडली. उलट बाकी सगळे मतदारसंघांनी काँग्रेसची वाडली पूण केप्यां वाडली ना. केप्यां त्या मानान एक बरें जाल्लें आसा. पूण ओवरऑल जसो अपेक्षीत आसलो तसो रिजल्ट आमकां येयलो ना. फक्त काडून पळयात जे विधानसभेक म्हळ्यार असेंब्ली इलेक्शनाक जी मतां पडली काँग्रेसीक ती तितली पडूंक शकना आनी 2,500 कमी पडली. उलट म्हळ्यार काँग्रेसची लाड आसतना वेव आसतना सगळ्या मतदारसंघांनी सावथाच्या लगभग काँग्रेस वाडटा पूण केप्यां वाडली ना. उलट केप्यां काँग्रेसचो MLA आसा आनी ज्या MLAक सदींच म्हणा की आपूण 6,000 प्लस काँग्रेसीक लीड दितलो केप्यांक अशे पद्दतीन उलय. लीड दिवपाचें सोडून दी म्हणून तेणी आपली पडलेली मतां सुद्दां दवरपाक शकलो ना. जी मतां ताका विधानसभेक पडलेली तितली सुद्दां 2,500 कमी जाला. अशे कार्यकर्ते आमचे काही प्रमाणात थोडे नाराज सुद्दां आसले पयलीं सुरवातेक सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक तेतूंत लुपोवपाचें कांय ना. कित्याक हांव दावेदार आसलो म्हाका तिकेट मेळना म्हणून आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आज थोडे निराश जाल्ले आनी सामके शीन गाडी हाडून त्या एक्टीव नासले. पूण तांकां पयलीं घेवन बसोवन तांकां समजून घालची पडली म्हाका. कित्याक बाबा एक पक्षांनी कार्यकर्ते म्हणजे उमेदवार दिल्लो आसा जे श्रेश्ठींनी जे डिसिजन घेतला आमी मान्य करपा जाय. जावं ती स्टेटी म्हणजे वरिश्ठ आसतले सेंट्रलाचे वरिश्ठ आसतले सगळे ओवरऑल विचार करून कितें तरी महिलाक दिल्ले आसा ते आमी घेवन बसप ना. आमी असले दावेदार खरें पूण महिला उमेदवार आमकां दिल्ले आसा आमी काम करपा जाय, पक्षाचो आदेश मानपा जाय अशें सगळें सविस्तर तांकां समजून सांगले उपरांत तांकां हें समजून सांगचें पडलें आनी मागीर तेंचे खातीर कामूय करून घेवचें पडलें. काम पयलीं पासून आमचें काम केन्ना बंद जालेंच ना. हांव म्हज्या मतदारसंघाक किंवा म्हजे घराडेन लोक जो येवपी असतात किंवा म्हजो जो दरबार भरता ताका केन्नाच म्हणजे कमी जालें ना. हांव जेन्ना आमदार आसलो, मंत्री आसलो, उपमुख्यमंत्री आसलो किंवा आतां ना म्हणजे MLA ना किंवा मंत्री ना जाल्यार सुद्दां म्हजे घराडेन येवपाचे लोक कमी जाले ना. म्हजें काम करपाक तशेंच ज्या पद्दतीन पयलीं काम करी हांव तसो आजून तेंच काम म्हणजे चालू आसा. म्हाका केन्नाच हांव फक्त इलेक्शन जाले उपरांत फक्त 3 दीस घरान रावलो. 3 दीस ते बी लोक बी कोण येवन जाप करपाक लागले म्हण 3 दीस तेजे उपरांत जो हांव भायर सरलो हांव पयलीं भशेन काम करता. हांवें केन्नाच घरा रावलो ना परत. जशें आमचे केपें मतदारसंघ आसूं किंवा बाकी खंय ज्या कडेन आपयतात थंय वयता हांव म्हणजे चालू आसता काम. तुमकां तिकीट जेन्ना मेळूंक ना तेन्ना खुबशे धनगर बांधव जे आसात उत्तर जावं दक्षिण दोनूय तालुक्या भितर ते मातशे नाराज जाल्ले, चलबिचल जाल्ले. सो तेन्नाय तुमी सगळ्यांक आपोवन सुद्दां एक बैठक घेतलेली. हें खरें हांवें मिटींग घेतलेली म्हळ्यार 12 तालुक्याची कमिटी. हांव गोंयचो अध्यक्ष आसा, सेंट्रल कमिटीचो अध्यक्ष हांव आसता. तेजे भायर 12 तालुक्याचे कमिटी आनी तेजे भायर आमचे प्रॉमिनंट जे लोक आसात ते कोण इंजिनियर डॉक्टर आसतले, कोण इलेक्टेड मेंबर आसतले, सगळे आसतले. अशें 400-500 लोकांची हांवें मिटींग आपयली केप्याक आनी मुख्यमंत्र्यांक आपयल्लो हांवें. आनी ती 2-3 वरां मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणजे उलोवप जालें, संवाद जालो आनी निवारण म्हणजे जे कितें रुसले नाराजी आसली ती खंय तरी हें करपाची दूर करपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो. आनी सीएमान म्हणजे सीएमाक आपोवन ती मिटींग घेतली. सो अवघ्या हांवें 2 दिसां भितर एक मॅसेज धाडून कमीत कमी प्रमुख कार्यकर्ते आमी 400-500 कार्यकर्ते आमच्या फार्म हावजाक मिटींग आपयली आनी सगळे आयिल्ले. जे कितें हांव सांगपाचें पळय ज्या पक्षांनी म्हाका काम दिल्लें आसा दिल्लें कसलें तें हांव फक्त केपें मतदारसंघा पुरती मर्यादा रावलो ना. ज्या कडेन म्हाका जें काम सोंपयल्लें हांवें तें काम केल्लें आनी म्हजें काम करपाची पद्दत प्रत्येक फावट अशें आसता. हांव कितें जरी अनार कितें हांव दावेदार आसलो म्हणून त्या रुसयो फुक्यो म्हाका तिकीट मेळना म्हणून हांव रावलो ना फाटल्यान. जेन्ना कितें जालें जेन्ना तिकीट डिक्लेअर जाली हांव जावपाची म्हाका कळ्ळी. हांव जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान कळयलें की आज 7 वरांचेर आमचे पल्लवी धेंपेचें नांव डिक्लेअर जावपाचें आसा तेन्ना तुवें ऑफिसा यो म्हणून हांव ताबडतोब ऑफिसा पावलो. आनी म्हळ्यार जेन्ना कितें जाता एक फावटी श्रेश्ठींनी जो डिसिजन घेतलें तें मान्य करपा जाय आनी काम करता जाल्यार मनांतल्यान काम करपा जाय. त्या रुसव्या फुग्या दवरून कांय नासता.
म्हणटकीर तेन्ना हांव एक फावट जेन्ना म्हाका कामाक लागले उपरांत जेन्ना जे पक्षान म्हजें काम सोंपयलें तें काम केल्ले प्रमाणे